नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परबामणकार तुमकां सगळ्यांक बरी सकाळ आवडता आणि सकाळच्या ह्या मुखेल खबरांक तुमकां सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। खंयच्याच राजकारणाक लोकांच्या मतांचो ना वालोर। गोमंतक टीव्हीच्या बाजार भोंवडेंत लोकांनी उक्ताडिल्ली तिडक। अपक्ष उमेदवारांचेर लोकांची नदर, सरकार स्थापने भितर व्हडलो वांटो आमचोच आसूये, गोमंतक टीव्हीचो रिपोर्ट। वेंचणूक आयोगान केली मतमेजणी, केंद्राची मार्गदर्शक तत्वां जाहीर। ग्रँड हयाताच्या फाटल्यान चलिल्ल्या बेकायदेशीर वणटीच्या कामाक लागून थळाव्या पंचायतीक विचारले प्रश्न। रिचा गोवेकरान भेटयली संवसारीक बायलां दिसाची परबी, सांगली यशस्वीतायेची कथा। संवसारीक महिला दिसाच्या फाटभुंयेर करुणा फुटबॉल फाउंडेशना वतीन आयोजीत केल्ल्या खासा बायलांच्या फुटबॉल सर्तीत भरभरून प्रतिसाद। गोंयांत सरकार खंयचो पक्ष स्थापन करतलो अशी चर्चा सुरू जाल्या। एक्झिट पोला प्रमाण काँग्रेसीची सिटां चड आसा। पक्ष सरकार स्थापनेच्या लागीं आसा। गोमंतक टीव्हीन केल्ल्या सरकार कोणाचे ह्या कार्यावळीत लोकांचे कौल काँग्रेसी वाटे आसा। मात आमदार वेंचून आमल्या पासून भाजप करतली अशें मत लोक उक्तायतात। लोकांनी मारिल्ले सत्ता बदलाचे मत पडटले आनी लोक निर्शेतले अशें चिन्ह सध्या दिश्टी पडटा। हो हेच्या हातीन हात घालतलो, तो तेज्या हातीन हात घालतलो आनी निमाणे गोंयकार फसतले। गोंयकाराच्या हेका मताक किंमत ना। मतदानाचे पवित्र योगदान नेमान दिवपी एका जाणट्या निर्शेल्ल्या मतदाराचे हे विचार। वेंचणुकेचो निकाल थोड्याच वरां भितर येतलो। एक्झिट पोला प्रमाण काँग्रेस पक्ष सरकार स्थापणुकेच्या लागीं आसा। मात लोकांच्या मनात वेगळोच भंय उप्रासला। लोकांनी बदल घडोवन हाडपा खातीर मतदान केल्ले। मात भाजपाचे कमी आमदार वेंचून आयले तरीकूय भाजपाच सरकार घडयतली अशें चिंतप लोकां मदीं कित्याक लागून आयला काय? लोकांक राजकारणाचेर विस्वासूच उरलो ना काय कितें? बरो मनीस मेळत ना। बरो मनीस म्हणटा तो आमदार मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट। आनी आतां हे फावटी घेतले ते सगळे मिक्स भाजी येतली आनी शेवटी कितें जाता, इवन काँग्रेस मेजॉरिटी मेळ्ळी नाल्यार ते काँग्रेसले फुट्टले फ्रॅक्शन आनी कितें जातलें हांगा पळया, परत रिएलेक्शन त्या लोकांची फाटले फावटी जालां तशेंच ती स्टोरी चालूच उरतली। आनी जर सामको नीट धरलो काँग्रेसी जाल्यार मागीर ते वयतले खंय आमच्या तो गव्हर्नरा कडेन वतले हय तुका आनी हाडटले। बट फायनली मनी पावर आसा पळय, BJP वील परचेज काँग्रेस फ्रॅक्शन आनी ते फ्रॅक्शन आसा पळय ते परत फेर निवडणूक जातली। 10 येतले आनी काँग्रेसचे 5 जाण ओढून हाडटले आनी भितर येतले, जाले। आमी हाड तांकां बरें करूंक जाय म्हण हे विचार काँग्रेस आमकां विचारता इकडे उडकी मारतलो जाले। आपूण काँग्रेस BJP आयलो मागीर हांकां मेळ्ळी बेका न्हू बदलपाक जालें ना, कितें आतां जालें मरे पयशाचे हे जाला खूब। आतां इलेक्शन म्हणटा तें हें उरलें ना, फेर आनी हें उरलें ना। इलेक्शन आतां घाण जायत गेल्या। 301 उमेदवार 2022च्या गोंय विधानसभा वेंचणुकेत वांटेकार जाल्यात। तातूंत 81 अपक्ष उमेदवार आसात। वेंचून येतकीच आमदारांनी सत्तेच्या आशेन पक्षांतर करप ही नवी गजाल न्हय, सत्तेचो हावेस तो। We have no hope in political parties because all they makes a wars once in 5 years, one day visit. No one is bothered. They keep them several promises. There is no solution. Mostly in Goa, there is no solution. All parties are cheating. येवनी खंयचो येयला आमकां माफ। लोकांचे कौल पायापोना माडून निर्माण जाल्ले अशें सरकार लोकांचे कितें बरें करतले होच खरो प्रस्न। गोमंतक टीव्ही खातीर प्रतीक परब। पुराय गोंयांत 40 मतदारसंघांतल्यान वट्ट 301 उमेदवारांनी ही वेंचणूक लढयली, जातूंत एकूण 81 अपक्ष उमेदवार आसात। ह्या 81 जाणां मदीं लक्ष्मीकांत पार्सेकार, उत्पल पर्रीकार, विल्फ्रेड डिसा आनी सावित्री कवळेकर ह्या अपक्ष उमेदवारांचे मात सगळ्यांचेर नजर खिळून उरल्या।
पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट. विधानसभा वेंचणूक 2022 निकाल सामकोच तोंडार पावला. हे फावटी वेंचणुकेत वट्ट 81 अपक्ष उमेदवार देवल्यात. जाणे भाजपाक गोंयांत हाडली तातूंतल्या एका जाळवणदाराक म्हळ्यार लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक पक्षान उमेदवारी न्हयकारली. जाल्यार आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो व्हडलो पूत उत्पल पर्रीकाराक 3 मतदारसंघात उमेदवारी दिता अशें सांगून पणजेची उमेदवारी न्हयकारली. हे पळयात अपक्ष उमेदवार कितें म्हणटात ते. 14 तारखेचे इलेक्शन जातकीर फुडल्या 10 मार्चाक म्हाज्या समोर येवचे आणि मागीर कितल्या मतांनी लक्ष्मण पार्सेकार तुझ्या उमेदवाराचेर निवडून आयलो हे पळोवचे. आणि म्हाका विश्वास आसा पणजेचे लोक म्हाका तांचो आशिर्वाद येता त्या 14 तारखेक वोटींग करून दितले. 100% कॉन्फिडंट हा हे इलेक्शन हांव जिखता अशें म्हणून. अपक्ष उमेदवारांचो जिखून येवपाचो हो आत्मविश्वास पळयलो जाल्यार हे वेंचणुकेत अपक्षांचो बरोच प्रभाव आसा अशें दिसून येता. 2017 13 आमदार आशिल्ल्या भाजपान सरकार स्थापन करपा खातीर 3 अपक्षांची मदत घेतिल्ली. ह्या वेंचणुकेच्या पयलीं भाजपा, काँग्रेस आणि मगो पक्षाच्या निर्णयाक बेजारिल्ल्या फुडाऱ्यांनी पक्षाविरोधात बंडखोरी करून वेंचणुकेच्या मैदानात अपक्ष म्हूण उडी मारल्या. इतलेच न्हय तर घरकान्नी खातीर मागिल्ली उमेदवारी पक्षान न्हयकारल्या उपरांत पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारान स्वताचे घरकान्नीक अपक्ष म्हूण वेंचणुकेत देवयला. माझे जे कार्यकर्ते आसात तेंच्यांनी डिसिजन घेतले आसा की आमकां टिकेट डिनाय जाल्ले कारणान आमी आयज अपक्ष निवडणूक लडोवपाक मुखार वयतले आनी रितसर हांवें भारतीय जनता पार्टींतल्यान रेजिग्नेशन दिल्लें आसा आनी म्हज्या कार्यकर्त्यांची जो निर्णय आसतलो तेंचे कडेन हांव डिस्कशन करून फुडलो निर्णय घेतले आनी आमी थारायला की अपक्ष निवडणूक हांव लडयतलें म्हणून. गोंयांत पक्षापरस वैयक्तीक पावण्याचेर आणि वळखींचेर वेचून येवपाची तांक आणि आत्मविश्वास खुबशा अपक्ष उमेदवारांक आशिल्ल्याचे हे वेंचणुकेत जाणवता. लक्ष्मीकांत पार्सेकार हो कसोच जिखून येवं शकना हे वरिश्ठां पर्यंत पावयल्ले. आमच्या देवेंद्र फडणवीसाच्याय गळी उतरयल्ले आणि तोय बाबडो 1-2 कडेन उलयलो. ताये कशें फट आसले आणि आपलो अंदाज कसो चुकीचो आसलो हो देवेंद्राकूय निश्चित कळटलो. ताका मात्र आमकां 10 मार्चाची वाट पळोवची पडटली. माय वर्ड टू द पीपल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट इज माय क्रेडिबिलिटी. सो विथ दोज काइंड ऑफ people there, the current lot, for me, I have to work for Panjim as an independent. That I am very clear in my thought, and I am getting support across party lines. Large section of BJP voters are with me, and also other parties. Large section, because the fight is for safeguarding Panjim. And 100% कॉन्फिडंट हा हे इलेक्शन हांव जिखता अशें म्हणून. आमगेलो हांव काँग्रेसान आसतना म्हजे बारा लोक आहलो तो हांव BJP वयतरी देखून म्हजे बारा तो आहलो. म्हगे सपोर्टर जावं सरपंच म्हगेले कोण फुटलो न्हय. सगल्यांनी बरें काम केलां आनी पयलीं आहलो लास्ट टायम काँग्रेसा तेणी म्हाका वावर केल्लो तशें हे पाटी हांव इंडिपेंडंट आहा तसोच वावर केलो तेणी आनी हांव सारको चड कॉन्फिडंट आहा. तशें म्हगेले सपोर्टर्स सरपंच सगळे तेय कॉन्फिडंट आहाय. हांव शुवर जिखता. निकाला उपरांत हातूंतले कितले अपक्ष उमेदवार वेचून येतले आणि तांकां खंयचो पक्ष कसली ऑफर दितलो हाचेर वेचून येवपी अपक्षांचे भवितव्य आधारून आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय विधानसभा वेंचणूक 2022 निकाल निमण्या कांय वरांचेर उरला. दक्षिण गोंयांत श्री दामोदर कॉलेज जाल्यार उत्तर गोंयांत सरकारी पॉलिटेक्निक आल्तीन ही 2 स्थळां मतमोजणी केंद्रां वेंचणूक आयोगान जाहीर केला. वेंचणूक आयोगान मंगळारा मतमेजणी दीस म्हळ्यार 10 मार्चाक मतमेजणी केंद्राची मार्गदर्शक तत्वां जाहीर केली. Morning at 6:30, strong room will be open. We have sent this communication to all the political parties and candidates. Counting will start at 8 o'clock. Counting for all 19 ECs will start at the same time. We have one counting hall assigned for every AC. At 8 o'clock, counting of postal ballots will start. In every room, we have one dedicated table for postal ballot.
Apart from that, we have 4 to 7 tables depending upon space in every room. At max, we have 7 tables for EVM counts in a room. Minimum is 4 tables. So depending upon space, we have given this number. EVM count will start at 8:30. You know, counting is taken round-wise. So depending upon the tables which are set up for EVM, there are rounds for each and every constituency. There is maximum of 11 rounds. Roughly one round will take 20 to 30 minutes. This is all the arrangements that we have made at the counting center, which is Polytechnic here at Alkeen. On 2 different floors, we have 19 rooms. On first floor, 8 rooms given to 8 different ACs. On second floor, 11 rooms to 11 different ACs. For every AC, one observer has been appointed by Election Commission of India. All these observers have already reported here, and they have taken a review of all the arrangements done in their constituency counting hall. We will have 3-layer security arrangement. The outermost layer will be outside the campus, which will be managed by the district police. Then inside the premise, we have the inner circle, which will be managed by CAPF personnel outside the counting halls. And outside the building, security will be गांव आणि दर्यावेळ राखपाची आता खर वेळ आयिल्ली आसा अशें म्हणीत ग्रँड हयाता फाटल्यान चलिल्ल्या बेकायदेशीर वणटीच्या बांदकामाक थळाव्यांनी विरोध केलो. ह्या चलिल्ल्या कामाची सांत आंद्रेच्या सगळ्या पंचायतींनी परवानगी दिल्याची कागदपत्रां दाखोवची आनी जाता तितल्या बेगीन ह्या प्रश्नाचो सुटावो करचो अशी मागणी रामराव वाघान केल्या. तुमकां मिडियाक खबर आसा फाटले 10-12 दीस जाले हो इशू म्हाका दिसता मिडियांनी 2-3 फावट कवर केले, ग्रुपांनी थोडे कवर केले. सो इनफॅक्ट इनिशियली जेन्ना ताणें कामाक हात घातलो इट वॉज म्हाका दोगां तिकांनी फोन मारलो अशें कितें तरी करूंक सोदता म्हणून. सो हांवें सायटीर येवन भुरग्यांक घेवन आमी ते कितें करता ताका विचारलें. तेजी व्हडली सांगलें कितें आमी कांयच करना, आमची ती तुमकां हाच्या फाटल्यान पळय वॉल दिसता पळय ती वॉलीक आमी ती वॉल दुरुस्त करता म्हणजे रिपेर करता सो दॅट ते आनी फुडें इरोजन जावपाक नाका म्हणून. पूण आतां तुमी पयला आसता थंयसर कितले फुडें पावले पळय थंय. आनी सांगपा म्हणल्यार हॉटेलाची जी बाउंड्री आसा सर्वे नंबर 12/1 ती पळय ही तुमकां दिसता पळय ग्रीन बोर्ड ती हॉटेलाची बाउंड्री 12/1 हो हांगासर एक मोठे बांद आसलो सर्वे नंबर 99/2 त्याच्यानी ही हॉटेलाची बाउंड्री न्हू जेन्ना ती लायसना पासून पास केला ती 12/1 तातूंत हें पडटा. आतां हो तेजे 100% हेजो मोटीव आसा की ह्या बांदार ते एनक्रोच करून की तो आपल्या कब्ज्यान घेवन ताकाच लागून तुमी पळय प्रोटेक्शन वॉल आसा जाल्यार केन्नाच अशी स्ट्रेट बांदिना. आनी सेकेंड म्हणल्यार तेणी इतली हायट दवरूंक उपकारनासली. एकदम हायट दवरली पळय तिची लेवल आनी आपली लेवल ती एक करूंक सोदता. कित्याक लागून मागीर ते फुडें येवन ती कार आसा ती थंय आसा ती बाउंड्री ती हांगा घालतली ते आनी दे वॉन्ट टू शो इट इज देयर प्रॉपर्टी. एफेक्ट जाता ताका लागून स्पेशल ग्रामसभा घेवन ह्या प्रोजेक्टाचे कितें डॉक्युमेंट आसात ते ताका कशी परमिशन दिला, एक्चुअल परमिशन कितें दिलें आनी खरें तें काम कितें करता हें पळोवपा जाय. दुसरें मरिनाचे विशयाचेर पंचायतीचो आयज स्टँड कितें कित्याक हे सगळे पंच आनी हे सगळे तो सगळे 7 सरपंच सांत आंद्रेचे घेवन MLA फ्रांसीस सिल्वेरा सदांच CM कडेन वयतालो आनी ताणें आमकां कोणाक विश्वासान घेनासतना तेन्ना मागीर परत एनावन्स केल्लें की आमकां CMन अश्युरन्स दिला. ताणें स्टडी केली काय ना तिवूय आमी नकळो CMन मागीर तो आपूण स्टडी करता म्हणटालो पूण ती स्टडी कांय जाली नासलेली. ती आतां परत जर जेन्ना हो प्रश्न परत येयला तेन्ना ह्या पंचायतीच्या सगळ्या पंचांनी सरपंचांनी बी एक्सप्लेनेशन दिवचें पडटलें की हो विशय आज परत सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या टेबलाचेर कसो येयलो. ताका लागून तो ग्रामसभेकूय तेणी तो मांडचो, ताणी जाय जाल्यार खंयचेय डिटेल आनी जाय जाल्यार आमदाराकूय ते हाडचो, तो मेरेन तो आमदार उरत जाल्यार ताकाय हाडचो आनी हो विशय डिस्कस करचो. आपली इत्सा आणि ताच्या फाटभुंयेर घेतिल्ली बरीच मेहनत तशेंच स्वताचेर आशिल्ल्या विश्वासाच्या बळग्याचेर वयर सरिल्ले साखळेचे 21 वर्साच्या पिरायेचे रिचा गोवेकर ह्या चलयेन विमानाचे पायलट म्हणून 3 वर्साचे ट्रेनिंग पुराय केले आणि पायलट म्हणून येस मेळयले. एके धाडसी चलयेन हे येस मेळिल्ल्यान ताची सगळ्या पावंड्यार तोखणाय जाता. पायलट जावप सोपी गजाल न्हय, पूण एकदां तुमी ध्येय निश्चित केले जाल्यार आपुणूच मार्ग सापडटा.
आई बाबाचें फाटबळ, देवाची कृपा आनी म्हाज्या बऱ्या मागप्यांचो आशिर्वाद आशिल्ल्यान हें सगळें शक्य जालें अशें रिचान सांगलें. सांखळे वाठारांत वचून गोमंतक टीव्हीचे प्रतिनिधीन रिचाची भेट घेतली. हांव जेन्ना 12th आसलें तेन्ना आमी अशी फ्रेंड्स बसलेलीं आनी आमच्या मदीं गजाली चलताली कोण कितें जातलो. डिस्कशन जालें, म्हाजो टर्न येयलो आनी हांवें सांगलें म्हाका पायलट जावपाक जाय म्हणून. आनी तेन्ना पट करून एका फ्रेंडान म्हटलें पायलट जावप कितें तें तरी खबर आसा, फकाणाची कामां न्हू ती. आनी तें आयकून म्हाका खंय ना खंय वायट दिसलें. पूण हांवें एक कोट आयकला, संस्कृतान आसा, यत भावो तत भवती. हाचो अर्थ असो की यू बिकम वॉट यू बिलीव. तेन्ना म्हाका विश्वास आसलो की हांवें जें चिंतलां तें हांव पॉसिबल करूनच दाखयतलें. त्या विश्वासाक लागून, पेरंट्सांच्या सपोर्टाक लागून आनी देवाच्या आशिर्वादाक लागून हांव हें कंप्लीट करपाक पावलें, कमर्शियल पायलट जावपाक पावलें. स्वताचेर विश्वास नासलो जाल्यार हांव मदीं खंय तुटून पडटलें आसलें किंवा कोर्स कंटिन्यू जावपाक पावचो नासलो. पूण विश्वासाक लागून स्वताचेर दवरलेलो म्हणून हांव तें कंप्लीट करपाक पावलें. तर कोणी कितकोय फाटीं ओडू, कितकी डिफिकल्टीज येवं, आमी फाटीं सरचें न्हू आनी जें कितें तुमी गोल डिसायड केला, एम केला, तो कसो तरी कंप्लीट करचो. आनी विशींग ऑल द वंडरफूल वुमन अ व्हेरी हॅपी वुमन्स डे. थँक्यू. संवसारीक महिला दिसाच्या फाटभुंयेर करुणा फुटबॉल फावंडेशना वतीन खासा बायलांच्या फुटबॉल सर्तीचें मंगळारा आयोजन केल्लें. वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान फुटबॉल खेळपी बायलांच्या पंगडांनी सर्तींत वांटो घेतिल्लो. हातूंत केरळ, तामिळनाडू तशेंच वेगवेगळ्या पंगडांचो आस्पाव आशिल्लो. सर्तींत 11 पंगडांनी वांटो घेतिल्लो. ही सर्त नावेली रोजली मैदानाचेर जाली. ही आगळी वेगळी सर्त पळोवपाक थळाव्या बायलांनी तशेंच फुटबॉल मोग्यांनी गर्दी केली. Program to get together all the veterans footballers around around India, basically, who are here from Tamil Nadu, Kerala, and our very own legends in football. So to celebrate Women's International Day, we said let's get them together, and the theme for the day also is women have a right to play. So this will encourage the young budding footballers in Goa, and it's a platform to get everybody together and be inspired by the legends who have done wonders for Goa. And I hope this message gets across, and we have to give women the due respect and their place, because they are the ones who can take the initiative and take it forward, because they are the foundation of the family and they can bring up the children in the right spirit of sports. Happy Women's Day to each and every one, and I think compassion has brought us all the legends together, national players, university players. I think it's great to see all the seniors, juniors, youngsters together on this field today. It's really exciting, waiting to the event to start. Very happy for it. So, and the second thing is like education and sports should go together. Earlier days it was like you could play sports without any education, but now knowledge comes first. So it goes hand in hand. So I think both has to be together. दिवचल पालिके वतीन संवसारीक महिला दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. दिवचल सामाजीक भलायकी केंद्र आनी मिनरल फावंडेशनाच्या जोडपावलान बाजार संकुलांतल्या सभाघरांत विशेष कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार मिनरल फावंडेशनाच्या वतीन बेटी बचाव बेटी पढाव खाला नाटकुलें सादर केले. तशेंच नाटकुल्यांतल्या कलाकारांचो ह्या वेळार भोवमान केलो. दिवचल पालिकेचे नगराध्यक्ष कुंदन फोगरे, मुखेल अधिकारी क्लॅन मदेरा, नगरसेवक विजयकुमार नाटेकार, ॲडव्होकेट रंजना वायगणकार, ॲडव्होकेट अपर्णा फोगेरी, निलेश टोपले आणि अनिकेत चणेकार, मिनरल फावंडेशनाची लक्षता बांदेकार आणि हेरांच्या हाजेरीत सुवाळ्याचे उक्तावण जाले. पळोवयात बेटी बचाव बेटी पढाव ह्या नाटकुल्यांतली कांय खिणां.
पेडण्या आल्यात सध्या उदका खातीर बरेच हाल जातात. चांदेल उदका प्रकल्पाक योग्य ती उदकाची पुरवण जाता, पूण उदकाची पुरवण करता ते पेडणेचे उदका पुरवण खात्याचे अधिकारी आणि कर्मचारी 15 MLD उदक सोडटात अशें सांगता. मात उदक हो एक व्हडलो प्रश्न सध्या पेडणेच्या लोकांक सतयता. दर एका दिसा 15 MLD उदक सोडटात, पूण उदकाचो विभाग आणि थंयचे अधिकारी आणि कर्मचारी खंयच्या वाठारांत उदकाची पुरवण करपाची हो त्यांचो अधिकार आसा, अशी माहिती चांदेल प्रकल्पाचो अभियंतो गौरेश फट्टेन दिला. नळाक उदक येना, पूण नळाची बिलां मात वेळार येतात. सरकारान 16,000 उदक फुकट दिता सांगिल्ले, पूण 6 वरां तरी उदकाची पुरवण नेमान करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केला. पेडण्या म्हालाच्या नव्या आमदारान सगळ्यांत पयलीं पेडणेच्या लोकांचो उदकाचो प्रश्न सोडोवपाची गरज आसा. आम्ही सध्या चांदेल पाणी पुरवठा करपी ह्या प्रकल्पा कडेन आसूं आनी ह्या प्रकल्पांतल्यान पुराय पेडणे म्हाला खातीर 15 MLDचें उदक मेळटा. हांगासर जायते उदक आसा, पूण आपल्या तालुक्यान जर नजर मारली तर गांवागांवांत जे नळ आसा घराघरांक, त्या घरांतल्या नळांक उदक येना. केन्ना केन्ना 15 दिसांनी उदक आयले तर आयले, ना तर उदकाचो पत्तो नासता. पूण जी नळाची बिलां आसा ती नळाची बिलां मात्र वेळार येतात. सरकार एके वाटेन म्हणटा की आमी सगळ्या लोकांक 16,000 लिटर उदक फ्री दितले म्हणून, पण लोकांचे म्हणणे आसा आमकां फ्री उदक नाका, निदान 6 वरां तरी वेळेर उदक दिवचे. सरकारान हाची गंभीर दखल घेवन जे नवेन सरकार येतले आनी नवे आमदार पेडणे तालुक्याक मेळटले ताणें सगळ्यात पयलीं ह्या वाठारांत जी उदकाची समस्या आसा ती समस्या सोडोवची. सायट इंजिनियर्स कोण आसा तेंकां हय तेच्या प्रमाणेच काडलें, पण हांगासरल्यान प्रोडक्शन जाता आमचें 15 MLDचें. 2 दीस इफेक्ट जातलो. टेल एंड पॉयंट मातशे त्रास जाता, कित्याक टँक खाली आसता न्हू, तो फिलींग करता म्हणजे 1 दीस वयता फुलप. ना 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 उपायूच कांयच ना, सध्या तरी काय ना आमचे कडेन. तो म्हणल्यार आतां मेंटेनन्स ते आसतात न्हू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे, तांकां आमी काय करूंक शकना. पळयना वयता ते आमचे कडेन आसता, रिकॉर्ड आसता. 15 MLD वयता एवरीडे. आमचें कितें आहा, आमच्या मेन व्हडली टाकी आसता पळय MBR, थंयसर आमी 15 MLDचें प्रोडक्शन जाता म्हणून आमकां कळटा. तेच्या भितर मागीर सप्लाय ते डिस्ट्रिब्युशन गॅस सिस्टम पळयता, इंजिनियर्स पळयता, ते पळयता. न्यू प्लांटाचे सुद्दां सब डिविजन पेडणे आसा, PWD तेच पळयता. तेच्या अंडरूच आहा प्लांट. तुम्ही फक्त उदक सोडपाचें पळयता. आमचे मेंटेनन्स आमचे रेग्युलर मेंटेनन्स आसता पळय, एकदां मोडटा आमी मान्य करता, पण आमचे ते प्रोडक्शन इफेक्ट जायना. तशें आमचे कडेन स्टँड बाय पंप्स आसता, अवेलेबल आसता, ते आमी हें करता. आतां टोटल कितले पंप आसा तुमचे कडेन? आमी आमचे कडेन 4 आसात, 2 स्टँड बाय आसता, 2 रनिंग आसता. 1 डे येतलो, 2 वरां ना 1 डे येतलो. प्रोसेस न्हू म्हणल्यार आमचे हांगासर स्टार्ट जाता, लायन खाली जाता न्हू, परत ड्रॉप जाता सगळं वॉटर लेवल. ते मागीर परत टँक भरपाक म्हणजे टायम वयता. डिपेंड अपॉन कॅपेसिटी तेजी. आतां तुजी 800ची टाकी आहा तारकळे, ताका एकदां 10 वरां 12 वरां सुद्दां वयता, अशें आहा. म्हणजे डिपेंड अपॉन कॅपेसिटी. टाकी कितक्याची आहा तुजी, 300ची आसा, 150ची आहा, 800ची आहा, 100ची आहा, तेजेरूय डिपेंड आसता. नटवर्य प्रभाकर स्मृती महोत्सव 12 आणि 14 मार्च 2022 ह्या दिसा पेडणेच्या भगवती देवीच्या देवळाच्या प्रांगणात ही कार्यावळ जातली. ह्या निमतान कहाणी पणशीकरांची ही एक विशेष कार्यावळ जातली. दुसऱ्या दिसा सांजेच्या 6 वरांचेर फामाद नाट्य कलाकार आणि निर्मात्या जानवी पणशीकार हांची मुलाखत आसतली आणि ताचे उपरांत रातच्या वेळार इथे ओशाळला मृत्यू हे मराठी नाटक सादर जातले, अशी माहिती केशव पणशीकार हाणें पत्रकार परिशदेत दिली. यांच्या संयुक्त विद्यमानं नटवर्य प्रभाकर पणशीकर स्मृती महोत्सव रविवार दिनांक 13 मार्च 2022 आणि सोमवार दिनांक 14 मार्च 2022 या दिवशी पेडण्यातील भगवती मंदिराच्या प्रांगणामध्ये संपन्न होणार आहे. रविवारी म्हणजे दिनांक 13 मार्च 2022 या दिवशी संध्याकाळी 6 वाजता या कार्यक्रमाची सुरुवात होईल. एक विशेष असा कार्यक्रम या ठिकाणी सादर होणार आहे आणि तो म्हणजे कहाणी पणशीकरांची. या कहाणी पणशीकरांच्या कार्यक्रमामध्ये त्यांच्याबरोबर
किंवा त्यांचे शिष्य म्हणजे प्रभाकर पणशीकरांचे शिष्य ते मुंबई आणि पुणे या ठिकाणी रंगभूमी गाजवत आहेत. असाच एक कार्यक्रम संध्याकाळी 6 वाजता सुरू होणार आहे आणि या कार्यक्रमामध्ये सुप्रसिद्ध नाट्य कलाकार आणि निर्मात्या जान्हवी पणशीकर यांची प्रकट मुलाखत होणार आहे. त्यानंतर संध्याकाळी 7 वाजता श्री साई कला मंडळ सांगोलडा प्रस्तुत 3 अंकी ऐतिहासिक नाटक इथे कोशाळाला मृत्यू हे सादर केलं जाईल. विधानसभा वेंचणुकेच्या निकाला दिसा 2017ची पुनरावृत्ती जावपाच्या भयान काँग्रेस आपल्या उमेदवारांक हॉटेलांत लिपोवन दवरपाचें येवजिता अशें सुत्रां सांगतात. आमदार कोणाचे कितलेय येवं भाजप जैतिवंताक फोडून आपले सरकार घडयतलो अशी चर्चा सगळे कडेन आसा. म्हापशा काँग्रेसीची तांच्या उमेदवारां वांगडा एक म्हत्वाची बसका जाली. काँग्रेसीन आपल्या उमेदवारां वांगडा एकठांय रावपाचो आनी भाजपाक तेंको न दिवपाचो सोपूत घेतिल्लो. ह्या सोपुताचें कितें असो प्रश्न आतां उप्रासला. फाटले 15 दीस जाले मोरजे पंचायत क्षेत्रांतल्या तेमवाडो, विठ्ठलदास, गावडेवाडो, मदलो वाडो आनी न्यू वाडो ह्या दर्यादेगेचेर रावपी लोकांच्या नळाक धड उदक ना. उदकाची पुरवण वेळार न जायिल्ल्यान थळावे लोक बेजारल्यात. भौशीक बांदकाम खात्याची उदका पुरवण करपी विभागा लेगीत ह्या कांयच उपाय काडिनात असो आरोप थळाव्या बायलांनी केला. एका वटेन सरकारान 24 वरां उदकाची पुरवण करतले म्हणून घोशणा दिल्ली जाल्यार दुसरे वटेन 15 दीस नळाक उदक ना. ह्या समस्ये कडेन थळाव्या सरपंचान, जिल्हा पंचायत वांगडी तशेंच थळाव्या आमदारांनूय दुर्लक्ष केला. नळाक उदक नेमान दितात मात नळाची बिलां नेमान येनात. जाता तितले बेगीन उदकाची सोय करून दिवची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केला. हांव पाणयेक कितले फावटी जेईक फोन करता तो हांगा फॉल्ट आसा थंय फॉल्ट आसा तरी ती फॉल्ट तेजी रिपेरींग जायत ना आमकां पाणी मेळना. पण आमकांच बाग वाड्या कांद्या वाड्या त्या मन पाणी कित्याक मेळना हेचेच प्रॉब्लेम आमकां सांगपाचें. आतां फेणी वरसून बोके वाड्या, कट्टे वाड्या, नारोजी वाड्या सगळ्यांक ते वाटेन पाणी मेळटा. इवन ते आमच्या उर्मल बागान पाणी विठ्ठलदास वाड्यार पाणी मेळटा आनी आमकांच त्या मन पाणी मेळना. आमचेच कितें पायपाचो फॉल्ट आसा ताजेर येवन पळोवपाचें आनी आमचे पाण्याचे प्रॉब्लेम सोडोवपाचे. ह्या उदकाक लागून तुमकां हांवें फाटीं बॉब मारी हे गरजेचें उदक आमकां तुमी धाडूंक जाय. उदक ना जाल्यार आमकां जिवन ना. आतां फाल्यां शीत रांदतले जाल्यार आमी चिंतून खारें उदक घालपाचें तुमी सांगा. आतां कितले दीस जाले उदक ना, 8 दीस जाले. तुमी बिलां धाडल्यात हिंगा तें बील हें पळय हें बील धाडल्यात हो तुमचो कायदो करता मग तुमी. PWD ऑफिसर पेडणेचो हांव आल्बर्ट फेर्नांडीस उलयतां. हें धाडना काय उदक ना जाल्यार हें धाडना काय कित्याक ती कामाक वचनात. आयज काल कोणा कडेन पयशे ना. तुका पगार मेवता मरे म्हयन्याचो पगार मेवता आनी ही बिलां आमकां धाडटाय. उदक खूंय कोणाकूच पडलेलें ना. मरपाचें देवान तांदल्याक उदक केलां, भुकेल्याक जेवण केलां. खूंय रे तें उदक धाडा मरे तुमी. जाल्यार एक काम करा 2 वरां तरी आमकां तुमी उदक धाडपाचें. मांद्रे वाड ड्राफ्टान कांय त्रुटी आशिल्ल्यो त्यो प्रसाद शहापूरकर आनी किशोर शेट मांद्रेकारान पुराय अभ्यास करून ताचेर निवेदन सादर केलां अशें प्रसाद शहापूरकरान सांगलें. मांद्रे पंचायत क्षेत्रांत गरजेच्यो आनीक 3 त्रुटी वॉर्ड रचनेत घातल्यात. ह्या वॉर्ड रचनेच्या सुनावणेक तांकां आमंत्रण दिल्याचें सांगलां. ह्या वॉर्ड रचनेचेर लक्ष दिवप गरजेचें आसा. 5 वर्सां मेरेन ह्यो त्रुटी तश्योच उरतल्यो अशें ताणें सांगलें. एकंदर ड्राफ्टाचो जे वॉर्ड फेररचनेच्या ड्राफ्टाचो पूर्ण अभ्यास करून त्या गावात जो ड्राफ्ट वॉर्डाची फेररचना जाला त्या फेररचनेत काय त्रुटी उरल्यात त्यो सगळे लक्षात हाडून आमी लेखी निवेदन सादर केला आणि त्या निवेदनाचेर आयज आमकां सुनावणेक आमंत्रण दिला. ह्या वेळाचेर आमी ऑनरेबल निवडणूक अधिकारी जे आसात त्यांच्या लक्षात हाडून दिल्यात की ही जी ड्राफ्ट
वॉर्डाची जी फेररचना जाला ती फेररचना अयोग्य आसा. ज्या फेररचनेचो मूळ आसा घर नंबर. जे घर नंबर ड्राफ्टान दाखयल्यात ते मुळात अस्तित्वातच ना. ते हाऊस नंबर पंचायतीन वेगळे असतात आणि त्या ड्राफ्टाचेर वेगळे असतात. ताका लागून खूप मोठी समस्या जाव येता. ही गोष्ट आम्ही प्रामुख्यान त्यांच्या नजरेक हाडून दिली. भौगोलिक दृष्ट्या जी वॉर्डाची फेररचना जावंक जाय जसं पंचायत राज ऍक्ट म्हणटा त्या प्रमाणे ती वॉर्डाची फेररचना जावना. काय पॅचीज असत गावातले काय कुडके असत वॉर्डाचे ते काढून दुसऱ्या वॉर्डात घातले आणि काहीतरी ऍडजस्ट करून घातल्यात तर योग्य ना. ही दुसरी गोष्ट आम्ही त्यांच्या लक्षात हाडून दिली. तिसरी गोष्ट मुद्दाम सांगली ती म्हणजे घरात जे ह्या हाऊस नंबरा खातीर आई बाबा एका वॉर्डान पडल्यात, भुरगीं दुसऱ्या वॉर्डान पडल्यात. ह्यो काय त्रुटी ज्यो आसत ते प्रामुख्यान नजरेत हाडून आम्ही त्यांच्याकडे हेचेर पूर्ण विचार करून ड्राफ्ट फायनलायज करूच्या पयलीं आमचे सगळे त्रुटी भितर सामावून घेवचे आणि एक व्यवस्थित वॉर्ड रचना करची. कारण गावातल्या डेव्हलपमेंटाच्या वेळाचेर ही वॉर्ड रचना जी आसा ती खूप बाधक ठरता. पेट्रोलाची दर वाडपाची शक्यता आसा असो बोवाळ चल्ला. सध्या पेट्रोलाचो दर 96 रुपया आसा. म्हारगाय वाडटा पूण कामगारांच्या पगाराची मात वाड जायना अशें दिसून येता. आतां 100 रुपया वयर पेट्रोलाचो दर गेलो जाल्यार प्रवास कसो करचो हो प्रश्न लोकांक सतोवपाक लागला. खंयचोय सरकार आयलो जाल्यार पेट्रोलाचो दर देंवपाची शक्यता ना हें लोकांक बऱ्यापैकी कळून आयलां. चार रस्ते ते माशे मेरेन मनोहर पर्रीकर बायपास रस्त्याचे हॉटमिक्स काम डांबरीकरणाचे काम कमी दर्जाचे आसा असो आरोप काँग्रेसीचे उमेदवार जनार्दन भंडारी आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केला. रस्त्याचे काम कशे उण्या दर्जाचे आसा ही गजाल तांणी कंत्राटदाराच्या नजरेक हाडून दिली. कायद्या प्रमाण ठरावीक जाडयेचो डांबर रस्त्याचेर घालप जाय पूण कांय कडेन हो थर उणो आसा. हे डांबरीकरण अशेंच चालू उरले जाल्यार एका वर्सा भितर डांबर व्हांवून वतले आणि रस्त्यार आसली तशीच फोंडकुलां परत पडटली अशें तांच्यांनी कंत्राटदाराक सांगून दिलें. हो काणकोण बायपास नीव केल्लो पळय कित्याक डिस्टन्स कमी करपा खातीर दिला ताका नांव दिलां स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर मार्ग म्हणून हो खातीर अत्यंत महा डेंजर आख्खी गोंयचो. सुरवातीन आमी सातत्यान ह्या रस्त्या लागून फॉलो करतात कित्याक बरी जातली शॉर्ट टायम कमी आमी त्या वाटे आमी भोंवताले डिस्टन्स कमी जाल्ले. पण ह्या लोकांनी इतली सबस्टँडर्ड काम केल्लें आसा कितें सांगू तुका. असोच रोड कारवार जाल्लो आसा पोळे टू कारवार. तुमी वचा 5 वर्सां जालीं अजून ताका एक फोड ना एक थडी गेला पळय. सगळें मटेरियल सेम पळय डांबर तोच थडी तीच मिक्सिंग तेंच. खंय जर डांबर बरो व्हरता जाल्यार हांगा खंय वाट मिक्सिंग आनी रस्ते समज इतले व्हरता जाल्यार हांगा प्रॉब्लेम कितें. पयले हांगची जमीन घट म्हळ्यार त्या वाटेन जमीन मातशी मोव आसा तर हांगा चड आसपा जालें. हे मागीर सुरवातीच्यान हांगा बेवारशी म्हणजे हांगा लक्ष दिलां सारकें काम करता. सुरवात जालें पळय हायवे काम करपाक खंयच्यानय हेणी ऑथॉरिटीन सारकें लक्ष दिलां. तो जावं एक्झिक्युटीव इंजिनियर येई जेई सुपरवायझर आनी कन्सल्टन्सी म्हणटा आमी कोट्यांनी लोक खर्च करून कन्सल्टन्सी दितात कित्याक तेजें काम बरें जावं मॉनिटरींग आसूं जाय बरी क्वॉलिटी. तेंगेले अजून एकटो मनीस नाका ऑथॉरिटी इंजिनियर ना सुपरवायझर ना. हें कितें चल्लां. भाजपाच्या विरोधात आसपी खंयच्याय राजकी पक्षा वांगडा युती करपाक आमी तयार आशिल्ल्याचे आम आदमी पार्टीचो बाणावलीचो उमेदवार वेन्झी विएगस सांगता. सत्तेचे घोडे नाचयनासतना स्थिर सरकार दिवपाची कापासतात आशिल्ल्या खंयच्याय राजकी पक्षाचो हात धरपाक आमी फाटीं सरचे नात अशें वेन्झीन ह्या वेळार सांगलें. आमी एक्झिट पोलाचेर विसंबून ना. एक्झिट पोलाचें गणीत खूब वेगळें आसा अशें वेन्झीन सांगलें.
सत्ता स्थापन करपा खातीर काँग्रेसीन मारिल्ल्या उल्याक वेन्सीन जाप दिल्या. गोमंतक टीव्हीच्या मडगांवाच्या रिपोर्टरान वेन्सीक ह्या विशीं प्रश्न विचारले. काँग्रेसीन इंट्रस्ट दाखयला तुमी गरज पडल्यार तुमकां घेतले म्हण तुमी रेडी आहाय तांकां हें करपाक आमगे स्टेट टीम इज डिस्कसिंग ऑन दिस सी वी आर रेडी टू फॉर्म दी गव्हर्मेंट इफ एट ऑल वी डोंट गेट 21 सीट्स देन वी आर रेडी टू फॉर्म द गव्हर्मेंट विथ एनी वन हू इज अगेन्स्ट द बीजेपी एगेन्स्ट जे कोण रेडी जाता एक स्टेडी गव्हर्मेंट दिवपाक जे कोणा कापस्ताद आसा ती 5 वर्सां उडी मारनासतना परत बीजेपीक हॉर्स ट्रेडींग जी बीजेपी करपा सोदता सदांच ती हॉर्स ट्रेडींग करनासतना जे कोण फॉर्म करपा रेडी आसात आमगेली सिटां समज आमकां सुबेज आयली इफ नॉट फूल 21 देन वी आर इन अ पोजिशन टू फॉर्म द गव्हर्मेंट एंड देन एवरीबडी इज वेलकम सो द होल सिट्युएशन चेंजीस ऑन द 10th मॉर्निंग. नुवें मतदारसंघात 100% हाऊस निवडून येतलो असो विश्वास नुवेंचे अपक्ष उमेदवार विल्फ्रेड डिसा हांणी व्यक्त केला. हांव जेन्ना काँग्रेसीन आशिल्लो तेन्नाय म्हाका म्हाज्या कार्यकर्त्यांनी आनी मतदारांनी तेंको दिल्लो. ते उपरांत आपणे जेन्ना भाजपान प्रवेश केलो तेन्नाय म्हाका तांणी तांचो तेंको दिला अशें विल्फ्रेडान सांगलें. आपल्या कडेन भाजप, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आनी हेर राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी तांकां सरकार घडोवपाक तेंको दिवचो म्हणून सांगपाक आयिल्ल्याची म्हायती तांणी ह्या वेळार गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना दिली. 100% कॉन्फिडेंट हा हे इलेक्शन हांव जिखता अशें म्हणून कित्याक आमगेलो हांव काँग्रेसान आसतना म्हजे बारा लोक आसलेलो तो हांव बीजेपी वयतरी देखून म्हजे बारा तो आसलो म्हगे सपोर्टर्स हांव 4-5 म्हगेले कोण फुटलो न्हय सगल्यांनी बरें काम केलां आनी पयलीं आसलो लास्ट टायम काँग्रेसान तेणी म्हाका वावर केल्लो तशें खंय पार्टी हांव इंडिपेंडंट आहा तसोच वावर केलो तेणी आनी हांव सारको चड कॉन्फिडेंट आहा तशें म्हगेले सपोर्टर्स 4-5 सगळे तेय कॉन्फिडेंट आहाय हांव शिवत जिखता. सपोर्ट करता जाल्यार म्हाका इंसान करपाक जाय कित्याक हांव जिखिलो तो हांव बाबाशान म्हूण हांव एकलो जिखलो ना सगळे सपोर्ट घेवन जिखलो आनी हांवें तांकां खूंय हांव मुखार वयता तेन्ना हांवें तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय हांव ताका इंसान डिसिजन घेतलो. म्हाका पार्टीचे सपोर्टर्स थंय एप्रोच जाले काँग्रेसाचे जाले बीजेपीचे जाले TMCचे जाले NCPचे जाले सगळे म्हाका एप्रोच जालो आनी ताका सगळ्यांक तशें सांगिल्लो हांव जिखतरी हांव मुगेले वर्करांक इंसान डिसायड करतलो आनी त्या प्रमाणे सांगता म्हणून ताका हांवें सेम सांगिल्लो आनी आयज देखून मुगे स्टँड सेम आहा. फाल्यां गोंय विधानसभा वेंचणूक 2022चो फाल्यांचो दीस देखून दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोंयांतली मतमेजणी केंद्रां घोशीत केल्यात. पळयात हो खासा रिपोर्ट. गोंय विधानसभा वेंचणूक 2022च्या निकालाक निमणे 2-3 दीस उरल्या. देखून वेंचणूक आयोगान दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोंयांतली मतमेजणी केंद्रां घोशीत केल्यात. दक्षिण गोंयांतल्या 21 मतदारसंघांची मतमेजणी श्री दामोदर कॉलेजीत जातली जाल्यार उत्तर गोंयांतल्या 19 मतदारसंघांची मतमेजणी आल्तीनच्या सरकारी पॉलिटेक्निकात जातली. फेब्रुवारी 2022 जाल्ल्या वेंचणुकेत सुमार 80% मतदान जालां. ह्या मतदानाच्या निकालाची सगळेच पक्ष उमळशिकेन वाट पळयत आसात. कोणे 22+ जाल्यार कोणे 20 ते 25 सिटां जिखून येतले असो दावोय केला. मात कोण कितली सिटां जिखता ते मार्चाच्या 10 तारखेकच कळटले. 2014त नरेंद्र सावयकार आणि 2017त आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हे बहुमतान वेचून येवन भाजपाचे सरकार घडिल्ले. ह्या दोन्ही वेंचणुकांची मतमेजणी दामोदर कॉलेज केंद्रातच जाल्ली. हेय फावट मतमेजणी केंद्र दामोदर कॉलेजीत आशिल्ल्यान भाजपा भितर जिखपाची आस्त पातळ्ळ्या. 10 तारखेक मतमेजणी सुरू जायसर मात सगळ्या पक्षांक आपली उमळशीक थारावन दवरची पडटली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मेर्शे वाठारांतल्या भांगार अड्ड्याचेर वचून पोरणे गोंय पुलीस तांकां पिट्टात, गाळी घालतात आनी हफ्तो घेतात असो आरोप कांय भंगार अड्डेकारांनी केला. पुलिसांचे हे कृत्य बेगोबेग थांबोवचे अशी मागणी एका निवेदनात बरोवन कांय भंगार अड्डेकार सोमारा पुलीस महासंचालकांक मेळ्ळे. पुलिसांनी केल्ली सतावणूक बेगोबेग बंद करिना जाल्यार मानवी हक्क कायद्या अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात वतले अशी शिटकावणी तांणी दिली. ज्या पोलिसांकडेन एक सर्वसामान्य मनीस मदतीचो हात फुडें करता
त्याच पोलिसान एका सर्वसाधारण कामगाराची सतावणूक केल्ल्याचो प्रकार ओल्ड गोंयांत घडला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मेर्शेचो वासू नायक हो एक कायदेशीर भंगार अड्डो चलोवपी मनीस. शेनवारा 5 तारखेक वासू नायक हाच्या भंगार अड्ड्यार काम करपी एका कामगाराक ओल्ड गोवा पोलिसांनी अचकीत पोलीस स्थानकात व्हेलो. ही गजाल कामगारान वासूक सांगले उपरांत वासून आपल्या इश्टाक घेवन पोलीस स्थानकात धांव मारली. बिजनेस स्क्रॅपर बॉटल सप्लाय करता ते 5 तारीख माझे लेबरान घेवन गेले. मागीर ते लेबर आमकां फोन केला म्हणून आमी गेले थिंगा पोलीस स्टेशनाक गेला. माझे फ्रेंड म्हणून दोनूक गेले आमी थिंगा. मागीर ते थिंगा PI थिंगा कॉन्स्टेबल आहले तेका मेळलेले आमी. ते मागीर थिंगा सांगले PI ना म्हणले. मागीर ते दोनाक PI येयलोलो. मागीर आमी PI विचारलेले. मागीर कितें सांगलें ते आमचे लेबरान तुमी हाडलेले म्हणून. तो PI कितें म्हणलं समीर पळयतालो पळय म्हणलें. मागीर आमी समीराक कॉल केल्लेले. तो डायरेक्ट गाडी सोदतालो आमकां तो म्हणून. मागीर तो येयलो 4:30 येयलो. मागीर तो आमचे जुली साहेब स्टेशनार ड्युटी हाडलेलो. ते टायमान तो 4:30 येयल्लो. तो डायरेक्ट येवन भितर आपण ते डायरेक्ट मारपाक चालू केला म्हाका. मागीर तो ते टायमान जुली साहेब आसलेलो. मागीर ते म्हाका सेव करपाक ते कित्याक मारताले म्हणून हें करपाक तेकाय तो फूल पिन टायट येयल्लो. तेकाय मारला. मागीर तो जुली साहेब म्हाका सेव करून तो भायर दवरला. ओल्ड गोवा पोलीस स्टेशनांतल्या हेड कॉन्स्टेबल आणि ASIक सस्पेंड केल्ल्याची बातमी फामाद जाले उपरांत इंटरनॅशनल ह्युमन रायट्स सोशल जस्टिस कमिशनच्या ऐश्वर्या साळगावकारान ह्या घडणुकेची दखल घेतली. नमस्कार, हांव इंटरनॅशनल ह्युमन रायट्स सोशल जस्टिस कमिशन ऐश्वर्या साळगावकर, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट वुमन्स विंग. शेनवार दिसा एक इन्सिडंट घडलो ओल्ड गोवा पोलीस स्टेशनाचेर. आणि ओल्ड गोवा पोलीस स्टेशना वरसून एक न्यूज व्हायरल जालो की 2 जाणांक सस्पेंड केले म्हणून. तितून एक HC म्हणजे हेड कॉन्स्टेबल आणि एक ASI हेका सस्पेंड केले म्हणून पुलीस डिपार्टमेंटांसून. सो एक्चुअल मुद्दो जो आसा तो मुद्दो थंयच उरलेलो आसा. आणि ज्या ASIन ज्या मनशाक सपोर्ट केला म्हणजे जे विक्टीम आसा तांकां सपोर्ट केला, सपोर्ट करून सुद्दां म्हणजे प्रोटेक्ट केला. एक्चुअल ते प्रोटेक्ट करून सुद्दां ताका थंयसर सस्पेंड केल्लो आसा. वासू नायक त्याच्या घरा कडेन तेजो स्क्रॅप अड्डो आसा जो लिगल आसा, जो GST पे करता, गव्हर्मेंटाचे जे कितें ताका रिटर्न फायल करपाक सगळें पे करता तो. हे करून सुद्दां तेज्या घरा कडेन अननोइंगली सकाळ फुडें 7 सुमार पुलिसांनी तेज्या कामगाराक उखलून हाडलो 7 सुमार. आनी ते बीन कसले हे ना तांकां इंटिमेशन लेटर ना जावं कितेंच ना. सो अंडर प्रिव्हेन्शन एक्टा प्रमाणे तेंच्यांनी उखललो जो पुलिसांक रायट आसा अशें प्रिव्हेन्शन एक्ट सांगता. हे घडणुकेविशीं कागाळ लेगीत नोंद केल्ल्याचे साळगावकारान सांगला. सुप्रीम कोर्ट लॉ FIR फर्स्ट देन इन्व्हेस्टिगेशन आणि ती बीन विथीन 24 hours जावंक जाय आसली FIR पण अजून ताका कांयच जाली ना. सो आमी डिमांड करता की FIR इमिजिएट जावपाक जाय आनी ताका अरेस्ट करपाक जाय. स्टेट कमिशनान घातला आणि स्टेट पोलीस कंप्लेंट ऑथॉरिटी पेंजीम हांगासरूय दिल्ले आसा. सो आमी ही केस जी आसा ती वयल्या लेवली पर्यंत खेळटली. वेळ जर पडलो, जर हांगासर आमकां न्याय गावना जाल्यार आमी हायकोर्टा पर्यंत वयतली. वेळ जर पडले थंयसरूय जर कितें जर आमकां न्याय गावना जाल्यार आमी सुप्रीम कोर्टा पर्यंत वचपाची तयारी दवरलेली आसा. इतले मजगती चल्ला ते सामके चुकीचे तशेंच बेकायदेशीर हाची जाणविकाय घेवन ह्याच पोलीस स्टेशनांतल्या आनी एका पोलिसान मारपेट थांबोवपाचो यत्न केलो खरो, पूण ह्या PIन ताकाय बडयलो. हे घडणुकेचेर खर कारवाय जावची आनी कांयच गुन्यांव नासतना बडयल्ल्या आनी बडतर्फ केल्ल्या त्या पुलिसाक जाता तितले बेगीन न्याय दिवचो अशी मागणी ह्या घडणुके वेळार हाजीर आशिल्ल्या वासूच्या इश्टान केल्या. आणि आता आमकां जस्टीस जाय. हिंगा 2 जाणांक जस्टीस. एक जुलियन सायजाक ते बेश्टे सस्पेंड केला, तो ही इज अ इनोसंट पर्सन. आहे दुसरा वासू, ताका आमी जस्टीस मागता. बिकॉज वॉट हॅज हॅपन्ड इज टोटली गुंडागिरी इन द पुलीस स्टेशन. नोबडी इज अलाउड टू टेक एक्शन. कितें आसा कोर्ट पळयतले, नॉट दे आर नॉट नोबडी टू जज. जनरल सुनीत फ्रांसीस रॉड्रिग्स हांचेर पणजे सांतिनेज मसुंडेत लश्करी इतमामात निमणे संस्कार जाले. ह्या वेळार तांचे निमणे दर्शन घेवपाक लश्कर मुखेली नरवणे हाजीर आशिल्ले. तशेंच गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाय, गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी हेर मानेस्त व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले.
समेस्त भाविकांक उमळशीक लागल्या ती म्हणजे श्री मयेच्या केळबाय देवस्थानाच्या कळसोत्सवाची. सोमारा सांजेच्यान ह्या कळसोत्सवाक सुरवात जाली. ह्या वेळार पोलिसांचो बरोच बंदोबस्त जालो. सुमार 8 दीस देवीचो कळस घराघरांनी भक्तांच्या भेटीक वतलो. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण फाटल्या वर्सा प्रमाण अंदूय हो उत्सव जातलो. गांवकर वाड्या वयल्या श्री महामाया देवळान पारंपरीक विधी जाले उपरांत कळस भायर सरलो. 8 दीस मये वाठारांत घराघरांनी कळस भोवले उपरांत मंगळारा 15 तारखेक कळस श्री महामाया देवीच्या देवळान हाडटले. थंय कौला जावन ह्या उत्सवाची सांगताय जातली. मान आनी अधिकाराच्या मुद्द्या वयल्यान फाटल्या कांय वर्सांच्यान कळस उत्सव वादांत आडखळ्ळा. भ्रमण करीत आसता ज्यांच्या मानकरी आहा पळय तिक्क्यांगेर वयता तांकां कोळ प्रसाद जाता आनी हे सगळें कार्य जे परब गांवकार आहा पळय तांकांच अधिकार आहा हो करपाक. आनी जे मानाचे आसा पळय तिक्क्यांगेर देवन जे विसाव म्हणून आसता पळय तांकां थंय पुजा पाठ स्वता हे बसतात. आमी परब पुजे ब्राह्मण पुजा सांगता आनी परब बसतून ही पुजा पाठ करता. हितून जाल्या नंतर देव मंगळारा हेची सांगता जाता. कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जावचो न्हय म्हूण 2019 ह्या वर्सा तर देवस्थान प्रशासकान हो उत्सव निलंबीत केल्लो. 2020 ह्या वर्सा हो उत्सव 21 दीस मनयल्लो जाल्यार फाटल्या वर्सा न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण मनयल्लो. वेगवेगळ्या सर्वेक्षण एजन्सींनी केल्ल्या एक्झिट पोल सर्वेक्षणा प्रमाण गोंयांत काँग्रेस, पंजाबात आम आदमी पक्ष जाल्यार उत्तर प्रदेशात भाजपाची सत्ता येवपाची शक्यता आसा. पळयात वेगवेगळ्या एक्झिट पोलांचो गोमंतक टीव्हीन केल्लो खासा नियाळ. सगळ्या सर्वेक्षणाची सरासरी काडल्यार गोंयांत काँग्रेसीक 16 ते 18 सिटां मेळपाची चिन्नां आसात. भाजपाचे मात गोंयांत 13 ते 15 आमदार वेंचून येवपाची शक्यताय दिसता. तृणमूळ मोगोची युतीक 2 ते 4 मतदारसंघांनी जैत मेळपाक शकता. हे एक्झिट पोलांत आम आदमी पक्षाक 2 सिटां मेळपाचो अदमास उक्तायला. 5 ते 7 अपक्ष उमेदवार वेंचून येवपाची शक्यताय सगळ्या एक्झिट पोलांत आसा. पंजाबात काँग्रेस 19 ते 31 सिटां जाल्यार आम आदमी पक्षाक 56 ते 80 सिटांचेर जैत मेळपाची शक्यताय आसा. अकाली दल 7 ते 11 कडेन जिखतलो असो अदमास आसा. जाल्यार PLC आनी भाजपाचे 5 ते 8 वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी वारे आसा. उत्तर प्रदेशात मात भाजपाच सत्तेर येतली अशें सगळेच एक्झिट पोल सर्वेक्षणांत दिसता. उत्तर प्रदेशात भाजपाक 220 ते 260 जाग्यार जैत मेळपाची शक्यताय आसा. जाल्यार भाजपाचो मुखेल विरोधक अखिलेश यादवाच्या समाजवादी पक्षाक 130 ते 156 सिटांचेर समाधानी जावचे पडटले. बहुजन समाजवादी पक्ष 12 ते 22 सिटांनी जिखतलो जाल्यार काँग्रेसीक 4 ते 15 सिटांनी खोस मानून घेवची पडत काय कितें अशें सगळ्याच सर्वेक्षणांत दिसता. उत्तराखंड आणि मणिपुरात काँग्रेस आणि भाजपाची जिखपाची खर सर्त आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हापशा कासरवाडे जंक्शना कडेन सायनबोर्ड नाशिल्ल्यान वळण घेवपाक त्रास जाता अशें म्हापशेच्या संजय बर्डेन सांगलें. सारकें वळण घेवपाक मेळनाशिल्ल्यान त्या रस्त्यार गाडयांचो ब्लॉक जाता. दुसरे कडेन ट्रॅफिक पुलीस सकाळी सांज ते सकाळीच आसता तरी स्थिती तशीच आसा. हे काम सुरू करचे पयलीं PWD इंजिनियराक कळीत केल्ले पूण कोणेच लक्ष घालूंक ना. आतां हाचो लोकांक त्रास जाता. PWD इंजिनियरान हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या.
रोडाचो असिस्टंट इंजिनियर आहा, सुपरवायझर आसा, तेंचे कडेन मागता हांगा येवन तुमी कितें ना कितें तरी उपाय करात. कारण सबंदीश ट्रॅफिक पोलीस हांगा सकाळी 7:30 जाल्या उपरांत हांगा ट्रॅफिक पोलीस आसता, रातचो 9 जायसर पोलीस आसता. पोलीस हे जे सरकाराक जर हे पोलिसाक जर म्हयन्याचो पगार जर एका ट्रॅफिक पोलिसाक आनी होमगार्डाक जवळ जवळ जर 50-70-80 हजार म्हयन्याचो पगार जालो हांगा, 80 हजार म्हयन्याक जर एका मनशाचो गेलो, 12-96 10 लाख रुपया म्हयन्याचो पगार हांगा सरकाराचो गेलो. त्यापेक्षा हांगा सरकारान कायमचो हो ब्रिज जो बांदलेलो हो पगार आमचो उरतलो आसलो. सरकारान जाणून बुजून केला काय कित्याक लागून केला हें म्हाका खबर ना. पूण सरकार हो टॅक्स पेऱ्याचो पयसो असो कारणाशिवाय कित्याक लागून पिड्ड्यार करता. मागता PWDच्या इंजिनियरा कडेन तुमकां म्हयन्याच्या म्हयन्यान पगार हो सरकार दितात. पगार जर दिता जाल्यार कसलो तुमकां पगार दिता, कित्याक लागून तुमकां पगार दिता. तर डिग्री जर तुमकां दिल्लेली आसा सरकारान जी हाका पास जावन इंजिनियर डिग्री जर दिल्लेली आहे, कित्याक लागून तुमकां डिग्री दिल्लेली आहे. आनी हो डिग्रीचो उपाय जर तुमकां सरकार पासून जर कारणाशिवाय इतक्यो डिग्री जर दिता आनी इतके इंजिनियर तुमी जर घेतात. कारण आमी पळयलां BJPच्या सरकारान कितें घडलेलें आहा तें परिस्थिती जी आसा. MVR कंपनी जे रोडाचेर नॅशनल हायवे 66 काम जे दिल्लें PWDन दिल्लेलें तेन्ना जवळ जवळ 1.5-2 वर्सां पयलीं काम सुरू करचें आसतना आमी तांकां सांगलेलें की हे जंक्शन जे आसा न्हू हे खरोखर डेंजर आसा. हे बांदता आसतना तुमी रस्त्याचें काम कॉन्क्रीट करच्या पयलीं आनी हे पक्के आनी 100% तुमी इतले प्लॅन करच्या पयलीं हेजेर तुमी उपाय योजना कर म्हूण सांगलेली. वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो खंयच वचनाकात. पळयत रावात गोमंतक TV.